फाटल्या ऑक्टोबर महिन्यात सुमार 15 दीस पावसान सावर घालताना दिवचलच्या बहुतेक सगळ्या वाठारांतली शेतां उदकापोंदा गेल्ली। चडशे भात पीक कुसून हाता तोंडाकडेन आयिल्ले गोटे मातये भरवण जाले। देखून अंदू शेतकारांचेर कपलाचेर हात मारून रडपाची पाळी आयल्या। चडशा वाठारांत भातांक कोंब येवन ते कुसून गेले। आधार निधी मेळचे खातीर शेतकारांनी शेतकी खात्याकडे अर्ज लेगीत केल्यात। हो आधार केन्ना मेळटलो ताची शेतकार वाट पळयतात। सगळ्यांक खबर आहा की आता पावस भरपूर पडलेलो आहा, त्या खातीर शेतां सगळी पाड जाल्लेली आहा। आता आमी फक्त आता मशिनां कित्याक घातल्या की थोडे भात आमकां गावचे की फुडले बिया खातीर दवरपा खातीर म्हणून आता आमी हें केलें, नाल्यार चडशे भात आमचे पिड्ड्यारूच जाल्लेले आहा। आता किती दीस जाले पावस ना? पावस एक 7-8 दीस जाले आता पावस ना, म्हणून आता किल्ले काडून गावले तरी पाणयान कुसलेलें आहा, पाणी भरलेलें आहा भितर अजुनूय। फक्त तुम्ही बियाची तयारी? ही फक्त आता बिया फुडले हे जाय आमकां फुडल्या वर्साक, म्हणून आमी ते बी काडूंक जाय म्हणून मशिनां घातल्या। आनी समजा बियाक जाय तितले मेळना जाल्यार मागीर कितें? ना जाल्यार तितके भात शेतां आमकां साणची पडटली, कित्याक बी ना जाल्यार काय करूं शकना न्हू। अंदू आमकां पावस भरपूर पडलो आनी त्या खातीर आमकां भरपूर लुकसाण जाली आनी पावसा खातीर आमकां एक म्हयनो सादारण मशीन लेट येयलें आनी आमचें लुकसाण भरपूर जालें। दुसरें म्हणजे आतां काडप कित्याक ते गांवांत गोरवांक गावतले आनी थोडे भात गावता ते आमकां गावतले, त्या खातीर आमी हे मशिनान भात काडटात। पण साधारण कितले लॉस जालो तुमकां? 70% हे आमकां लुकसाण जाल्लें आहा। आनी आतां जे भात तुमी मळणी करतात पळय कापून, ते कशें कितें आहा? कोंब बी येयल्यात? साधारण बोड भरू येयल्या, थोडे कडेन बरें मोठे येयल्ले आहा पडला तेका। म्हणजे म्हणून नाशाडीत जालें तर? हय, नाशाडीत जालें। म्हणजे आतां कितें मेळटा तें तुमचें? आतां गव्हर्मेंटान जाता इतके आमकां फॉर्म भरलेले आहा, तितून आमकां गव्हर्मेंटान जाता तितके बेगिना दिल्यार बरें जातलें। तर ह्या पावसाक लागून ही आपत्ती येयल्या, आमची सगळी शेतां चिखलान बुडलेली आहात आनी तेका बोडभर कोंब येयल्ले आहात। आतां कितें वयर बारीक कितें आहा ते मशीन येयला म्हणून तेका लागून आमी इल्लें ते वयर काडून घेता। पण तुम्ही आधार निधीक लागून अर्ज करूंक नात? आमी ते आधार निधीक लागून अर्ज केला, तो आतां केन्ना धाडटा जाता इतको गव्हर्मेंटान बेगीन धाडचो अशी आमची इच्छा। अंदू तुमकां भात पिकाक लॉस आहा? अंदू भात पिकाक लॉस आहा, 70% भात आमचे गेले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।